नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. काँग्रेसी बरोबर युतीचे राष्ट्रवादी दोन तोंडां चर्चेलाक नाका झुजेक जाय. टीएमसी म्हणटा विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचो बीजेपी कडेन लागसार. काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाचे आदींच सेटिंग. ओमिक्रॉनाचे फाटभुंयेर केंद्रान 15 डिसेंबरासावन सुरू जावपा आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय विमान येरादारीचे शेड्यूल अनिश्चित धुकल्ले फुडें. आंतरराष्ट्रीय विमानाक ब्रेक. कन्स्ट्रक्शनाचे परमिशन फाटी घेवन जायना. डेमोलिशन नोटीस काढात. आंदोलकांनी धरलो नेट. कोणाचो उपास? कोण म्हणटा राजकारण नाका. मायकल म्हणटा चूक टीसीपीची. काँग्रेसीन सेक्स स्कॅन्डलांत घुस्पल्ल्या मंत्र्याचे नाव करचे जाहीर. गिरीश पुरावे नासतना पत्रकार परिशद घेवचो ना. आरोप गंभीर. मायकलान मारले फंड. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा मंत्र्याक निखळायात. गोंयच्यो मायनी कायदेशीर केन्ना सुरू करता? लिजांची पावणी केन्ना? खासदार लुईझिनान केंद्रा कडच्यान घेवचें उतर. पुती म्हणटा टीएमसी बेठेच. आप संसदेंत उलयता. काँग्रेसीन लॉन्च केली अवर गोवा अवर मॅनिफेस्टो मोहीम. देश विदेशांतल्या गोंयकारांच्यो सुचोवण्यो घेवन खंय काँग्रेसीचो वेंचणूक जाहीरनामो. आनी दाजीच्या एंट्री वेल्यान वास्को बीजेपीच्या कार्लूस कॅम्पाच्या तापले. कार्लूस म्हणटा लँड स्कॅमस्टर. फुडलें पावल उखलचें पडटलें. बीजेपी म्हणटा कोणाक लागून कोणाचें अडना. डिफेक्टरांक घेवचें ना म्हणपी काँग्रेसीन 3.5 वर्सां धांवडावन घाली मेरेन मंत्रीपदां भोगतल्यांक वेंग मारली म्हूण चर्चिलाचो काँग्रेस फॉरवर्डाक थोमणो. काँग्रेसी कडेन युती नाकाच. रोखडोच जाहीर सभा घेवन नवे पार्टींत एंट्री डिक्लेअर करता म्हणून चर्चिल उलयला. एनसीपीचे प्रदेश अध्यक्षाक काँग्रेसी कडेन युती जाय. टीएमसीनय काँग्रेस फॉरवर्डाक तासले. फॉरवर्डाचो जयेश आउट ऑफ गोवा. दिल्ली गेल्ले लँड जाले. जे म्हणटा 10 जाणां जे फुटल्या डिफेक्टरांक घेना. जेन्ना डिफेक्टर वचोन तीन वर्सां सुमार 3-2.5 वर्सां मायज बीजेपींत मिनिस्टर रावले आनी जेन्ना बीजेपीन जेन्ना भायर उडयले तेन्ना हे मनशा डिफेक्टरां तरी काँग्रेस तरी हेंग मान घेता जाल्यार म्हाका दुबाव ना. हे काँग्रेस बीजेपी कडेन फितूर आहाय म्हूण म्हाका कळ्ळें. आनी आज हांव सांगो सोदितां क्लॅरिटीच्या निवान मागतोरी एनसीपीन म्हज्या लिडरान म्हाका सांगिल्लें जाल्यार हांव काँग्रेसी वचपाचो ना. हे अलायन्स म्हणटा ते जावपा जाय रे. आनी अलायन्स जायना जाल्यार भरपूर प्रॉब्लेम आसा. खंयची जाल्यार एक पार्टींत हांव जॉयन जातलो आनी जॉयन जाता आसतना हांव आज म्हगे हे पळय लोक आहा हो लोक प्लस हांव म्हगेल्या वोटरांक घेवन व्हडली मिटींग घेवन मारगांव शारांत हे 2 विकां भितर खंयच पार्टी जॉयन जाता तें तुका हांव सांगतलो. काँग्रेस एनसीपी गोवा फॉरवर्ड एंड ऑल दिस अलायन्स इज देयर बट ओनली सीट शेअरिंग म्हणटा तेजेर उरला. हांव काँग्रेसी अलायन्स जावपाक तयार ना. कित्याक
ही पार्टी दळून नासलो पार्टी ती वयल्यान ते एक दाखयता लोकांक आनी भितरल्यान ते BJP कडेन तयार आहा. जे मनीस ऑपोजिशन लिडरा बरोबर आसा ते मनीस BJP हरोवपाक सिरियस ना. कित्याक तो BJPचेर कांयच उलयना. तो BJPचें कांयच उलयना. तो उलयता फक्त अशें वाऱ्यार. ओमिक्रॉन कोरोनाचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान 15 डिसेंबरासावन सुरू जावपा आशिल्ले आंतरराष्ट्रीय विमान येरादारीचें शेड्यूल अनिश्चित फुडें धुकल्लां. सुमार 20 म्हयने उपरांत भारतांतल्यान आंतरराष्ट्रीय विमान येरादारी सुरू जावपाची आशिल्ली. पूण फाटल्या आयतारा जाल्ले नियाळ बसकेंत सरकारान बेत फुडें धुकलपाचें थारायलां. DGCAन कळीत केलां ते प्रमाण ऑथॉरिटी परिस्थितीचो नियाळ घेवन फुडलो निर्णय घेतली. TCPन पोंदे गोंयचे हेरिटेज वाठारांतल्या वादग्रस्त बांदकामाचें परमिशन फाटीं घेवंक जायना. डेमोलिशन नोटीस काडात म्हूण आतां आंदोलकांनी नेट धरला. बांदकाम मोडी मेरेन खंय आंदोलन फाटीं घेवचें ना. थोडे म्हणटा आंदोलन गोंया खातीर, राजकारण नाका. उपासाक बशिल्लो आपाचो पालेकार म्हणटा राजकारण आयलें म्हूण कांय ना. मायकल म्हणटा चूक TCPची. टोटल जे वायलेशन केल्लें आसा ताका लागून ह्या जर नदरेन येयला तर आमी तांकां कांयच शोको सुद्दां धाडली ना. डायरेक्ट तेंचेर विरोध केली. अशें कळ्ळें की मिटिंगेक की हांगा ही लँड विकलेली आसा जो सुरज लोटलीकर आनी मुन्नोद आनी ते सायनाथ आनी कोण आसा पळय तेंच्यांनी ही लँडू विकली खंय. पोन्ने गोंयचे वादग्रस्त बांदकाम मोडचें म्हण धरणे, आंदोलन, उपास, राजकारण आनी इलेक्शनाच्या तोंडार प्रकरण चडार पडटा तें पळोवन निमाणें सरकार बागावलें. स्टॉप नोटीस दिली खरी, पण एका पंचा प्रमाण ती जमीन खंय तिसऱ्या पार्टीक विकून सुद्दां मेकळे. आंदोलक म्हणटा बांदकाम मोडटा तेन्ना खरें. तांकां आमी निवडून हाडला गोंय राखपा खातीर, पण ते गोंय विकपा खातीर हें आसा हें पळोवन खूब दूख जाता. They have realized, they have revoked the license. So according to the law, the second step is to demolish. Reasoning illegal boglo asa te sangpacho tube kabar. No, this is not political or religious issue. This is common issue of everybody. And takas lagon we should not get only in the politic ways or only on the religious way. पण जर पॉलिटिकली कोण जर कसलेय गोष्टीचो यूज करून ताचे गोंयचें बरें करपाक सोदता न्ही जाल्यार लेट इट बी पॉलिटिकल. Revocation order should be followed by demolition order by all the authorities. And you will forget this. So that should not happen. जें तें illegal आसा तें मोडपाक जाय. आनी तें मोडपाक जाय जाल्यार एक कॉन्क्रीट स्टेप आज गव्हर्मेंटान जर घेतला अशें गव्हर्मेंट दाखयता देन टेक अनदर स्टेप. एक स्टेटमेंट येवपा जाय खंयच्या तरी ऑथॉरिटीजा कडल्यान किंवा गव्हर्मेंटा कडल्यान की वी आर टेकिंग स्टेप्स टू डेमॉलिश इट म्हणून. आयच्या दिसा डिसिजन घेवपाक जाय ते आयज घेतलो. I am only worried that it should not. I end this fast and they say आता जालें हां सोंपलें आतां पळया म्हणून कितें. पूण एक कॉन्क्रीट कशें फुडें मोमेंट आयच्या दिसा भितर घडटा तो पळया आनी डिसिजन घेवया कितें करपाचें तें. मजगतीं आपाच्या पालेकाराच्या उपासाच्या तिसऱ्या दिसा आपाचो संदेश तिळेकर तेंको दिवंक पावलो. पालेकार उपास सोडपाचें चिंतता. आमकां हाजेर परमनंट सोल्युशन जाय. आमकां तो टेम्पररी बेश्टी वचून प्रेस कॉन्फरन्सान बसून त्यो कचऱ्यान घालपाच्यो ऑर्डरी नाकात. जितके गोंयान हिस्टॉरिकली इम्पॉर्टंट आहा आनी हेरिटेज सायट्स आहा आनी रिलिजियसली इम्पॉर्टंट आहा त्या स्वतेंचेर बफर झोन कितें घालूंक जाय, नो डेव्हलपमेंट झोन कितें घालूंक जाय, हें घालून उडोवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीचे प्रदेश अध्यक्षान सेक्स स्कॅन्डल केशींत घुसपल्ल्या मंत्र्याचें नांव जाहीर करचें म्हूण आतां कलीग मंत्री आमदार मायकल मागता. आरोप गंभीर. गिरीश चोडणकार खंय बेठीच पत्रकार परिशद घेवचो ना. ताचे कडेन कितें तरी पुरावे आसतले. ताणें कितें ते पुरावे मुख्यमंत्र्याक दिवचे म्हूण मायकलान फंड मारलें. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा मंत्र्याक निखळायात. गोंय राज्याचो एक जबाबदार मंत्री एका सेक्स स्कॅन्डलांक तो इन्वॉल्व जाल्लो आसा. He said no, CM knows about it.
I think he said like that. I have seen that. CM will comment if CM knows about it. Girish should be very specific and tell the name. This is what I feel. Yeah, he should tell. पुरावे नासतना खंय गिरीश पत्रकार परिषद घेवचो ना. No. See, he will not take a press conference and do such an allegation. So he must be having some evidence. And whatever evidence he has got, he should give it to CM to take a call on that. And if there is really something in this, how big setback will it be for your party as far as the election? See, setback comes when there is an allegation from the opposite side. If there is an allegation from the opposite side, if there is a complaint, a victim. So in a victim now, but there is an allegation on another angle. CM and the party will take a decision accordingly. बीजेपीचो मंत्री सेक्स स्कॅन्डलात घुसपला. मुख्यमंत्र्याक कांड खबर आसा म्हूण गिरीशान बॉम्ब घाल्लो. मंत्र्याक काडूंक बीजेपी सरकाराक 15 दिसांचो प्राज. गोंय राज्याचो एक जबाबदार मंत्री एका सेक्स स्कॅन्डलांत तो इन्वॉल्व जाल्लो आसा. गोवा फॉरवर्डाची महिला संघ म्हणटा कोण मंत्री तो जाहीर करचो, त्या मंत्र्याक खंय काडून उडोवचो. जर सुरक्षा जाय जाल्यार हे जे मिनिस्टर आमची सुरक्षा करपाक म्हणून बसला त्यांचेच जर सारखे ना, तेच जर स्वताक एक सगळे हितून स्कॅन्डलात सेक्स स्कॅन्डलात जर इन्वॉल्व आसा तर गोंयची आनी सुरक्षा कशी उरतली आनी हे बीजेपी गव्हर्नमेंट गोंय कशें सुरक्षीत करतले. So we demand a thorough investigation and we demand the minister to be sacked off from the government. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. लोकांची मतां आनी सुचोवण्यो घेवन जाहीरनामो करूंक काँग्रेसीन अवर गोवा अवर मॅनिफेस्टो मोहीम सुरू केल्या. विदेशांत रावपी गोंयकारांक पसून सोशल मिडिया आनी ईमेला वरवीं जाहीरनाम्या खातीर तांच्यो सुचोवण्यो करूंक मेळटल्यो. काँग्रेसीचो जाहीरनामो खंय गॅरंटी, लोकांक जाय तसो जाहीरनामो करूंक ही मोहीम म्हूण जाहीरनामो समिती सांगता. हालींच हांव ह्या कांय दीस फाटीं दुबय आशिल्लो आनी लोकां कडेन हांव इंटरेक्शन करतालो असो काँग्रेस पार्टीचें धोरण कितें आसा तें आनी तातूंतल्यान जेन्ना लोकांचे मागण्यो जे आयकपाक डायरेक्ट मेळटा ताका चड म्हत्व आसता. आनी ते म्हणपाक लागले आमी व्ह्यूज शेअर करपाक आमकां कितें तरी एक बरें चॅनल जाय आनी अशे व्ह्यूज घेवन this new campaign is being started, and this is very important. Is the mail address has been given here, Goa Congress @inc.in, and the WhatsApp number and the other number, missed call number. With this, we want to give a guarantee to the people of Goa and the diaspora spread out everywhere that we mean business. Whatever word we give, it will be implemented. Whatever we write in that document as our promise will be implemented. Not just we won't wait for 5 years, but we'll begin implementing it from day one when we take office, when we form our government. That is the guarantee. That is the word. Yes. What? This is the process that we're going to give us some time. We'll come up with a proper document with manifesto, with our promises, with our guarantee. Not even promises. We are calling it guarantees. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore.
आदलो अपक्ष आमदार बेंजामिन सिल्वा काँग्रेसींत हुमकळटा. काँग्रेसींत गेलो खरो, मात तिकेटीचें धड ना. 2012 ते 17 काम केलां तें पळोवन तिकेट खंय ताकाच मेळूंक जाय. फाटलीं 5 वर्सां वेळी कसलींच कामां जाल्लीं ना म्हूण बेंजामिन सांगता. आप आनी TMC दोगांनीय खंय ताका ऑफर दिल्ली. बेंजामिनाची काँग्रेस एंट्री काय काँग्रेसवाल्यांक कोत्र गेल्ली खरी. आपण त्या इंडाक कोणामू आपला खुश बायट्याक कोताय तुझ्या स्टेटमेंट पासून आपला खुश बायट कोताय आपण कोणा या म्हाका दोनी पार्टी कॉन्टेक्ट जाल्ले बट तेंगेलो एजेंडा तुमचो येयलो जाल्यार कळटलें ते BJP मनशां बरें कोण वचना आनी टार्गेट म्हाका कोताय ताका लागून मेन इशू तो TMC म्हाका टार्गेट कोता ते तुमी आयकलां कोणें एक प्रेसान तर आयकलां फिलीप नेरी प्रेसिडेंट MLA आमी पड काम केलां 2012 ते 17 तें चोयलें जाल्यार म्हाका काँग्रेसान टिकेट दिवपाकूच जाय. पयलो आतां 3 एक्सपिरियन्स पडटा जाय तो कोणूय इलेक्शनां भायर असेंब्ली इलेक्शनां कोण बसलो ना तेमकां बेज ना थिंगा हांव म्हणना म्हजे बारा 5000 लोक सगळो म्हाका घालता म्हणून पूण दोनी इलेक्शन जर कंपेर केलें जाल्यार 2012 सोड 2007 आनी 17 तरी कंपेर केलें जाल्यार म्हगे वोट शेअर सेम आसा. तुमी तरी म्हगे मतदारसंघात पयर तरी कोणें कितें केलो तुमी केलो दिस म्हाका एक सर्वे कोणें केल्या ते सर्वेचेर कोट मरे तुका रॅन्डम सर्वे केलो न्ही सी इंडिविज्युअल एक टार्गेट करून केलो ना रॅन्डम केलें तेमी कोणाकूय खबर ना सर्वे अजून आसा सी लोकां जाय आतां डेव्हलपमेंट जालें ना एम्प्लॉयमेंट ना सगळे इश्यूज पडले ते भायर येता आतां सो लोक म्हणजे बरें कित्याक लागून जालो हांव 3 वर्सां गोवलो म्हाका नाक म्हूण कित्याक लोकांन वर्डीक दिल्लें नाक म्हूण 2017 हांव तोंड आशिल्लो म्हाका नाका आहलें कित्याक कोण आसा तें काम करचें म्हूण and I hope I'll get that ticket. आपण त्या इंडाक कोणामू आपला खुश बायट्याक कोताय तुझ्या स्टेटमेंट पासून आपला खुश बायट कोताय मिझोराम म्यानमार बॉर्डरी वेल्यान पासपोर्ट नासतना बेकायदेशीर यो वच खूब जाता. थंयच्यानच ड्रग्स ट्रेड जाता. ताका लागून एड्साच्यो केशी वाडटात म्हूण गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले उलयला. संवसारीक एड्स दिसा राज्यपाल उलयलो. हाचेर जागृताय हो एकूच उपाय म्हूण तो सांगता. विद्या प्रबोधिनी कॉलेजीन राजभवनाचेर कार्यावळ दवरिल्ली. I swear to contemplate the deeds around me and judge what is best for me in terms of mental, physical, social and psychological health and well-being. You see, Mizoram is very near to the old state of Burma. Free access between this Mizoram and Myanmar is there. And when I started my study, I found that without passport anything, 16 kilometers to the either side, Indian side and Myanmar side, people can go freely. So through that process, of course, the dangerous situation existing there,
drug peddling is very much increasing, and that is a real cause behind the increase of HIV number in Aizawl and other parts of the Mizoram. मायनी केन्ना सुरू करतले, लिजांची पावणी केन्ना करतले, तांचे लेखी उतर लुइजिनान केंद्राकडच्यान घेवचें म्हूण मायनिंगांतलो आपाचो फुडारी पुती गांवकाराची मागणी. लुइजिनान खासदार जातनात राज्यसभेत गोंयच्या मायनिंगाचो इशू काडलो. 40 खासदार आसूनय तृणमूल मायनिंगाचो विशय काडिना. आपाच्या खासदारान खंय 3 फावट संसदेत विशय काडलो. तातूंत ताणें भाशण करता आसतना एक मुद्दो मांडलो की 2.5 लाख, आमी 3 लाख म्हणटात, ताणें 2.5 लाख मान्य केले. राज्यसभेच्या फ्लोराचेर मान्य केले की गोंयांत 2.5 लाख लोक डिपेंडंट त्रासांत पडलेले आसात, आज भुके आसात, तेंची हालत पिकार आसा. पूण ताणें तेंच्या खातीर कांयच उलोवंक ना. म्हणजे तो सालसेटीकच रिप्रेझेंट करता कितें, जे नॉन मायनिंग बेल्ट आसा तेकाच रिप्रेझेंट करता कितें. तर मायनी सुरू करच्यो सरकारान राज्यसभेत खरें म्हणजे जाल्यार काल जर गरज आशिल्ली ती राज्यसभेत विशय मांडपाची की सरकार गोंयच्यो मायनिंग, केंद्र सरकार गोंयच्यो मायनिंग केन्ना सुरू करता. ह्यो गोंयच्यो मायनिंग ऑप्शन करतकच खंय तरी मोठ्यो कंपनी ज्यो आसा त्यो बीजेपी खंय तरी त्यो मोठ्या कंपनीक लाटपाच्यो आसा. हो म्हाजो स्टेटमेंट चुकीचो आसा की बरोबरचें आसा हें जर कळपाक जाय जाल्यार हांव तृणमूल काँग्रेसीक आनी लुइजीन बाबाक रिक्वेस्ट करता की ताणें राज्यसभेत आनी लोकसभेत त्यांच्या खासदाराच्या थ्रू हो विशय मांडचो आणि बेगीनच्या बेगीन जो क्लाउड हावलेस सांगता हें ऑप्शन करचें म्हणून ते बेगीनच्या बेगीन ऑप्शन करून घेवपाचें आश्वासन इन रायटींग उतर ह्या सरकारा कडल्यान घेवचें. आप म्हणटा टीएमसीन सरकाराकडच्यान मिनाच्या पावणेर लेखी उतर घेवन दाखोवचे. आपाच्या संजय सिंगान तरी खंय 3 फावट बंद पडिल्ल्या मीन उद्देगाचो संसदेत उल्लेख केलो. मात टीएमसी खंय फक्त गोंयांत स्टेटमेंटां करता. हेच्या पयलीं आपाक दुशणां दिताले, पूण आपच एक पार्टी अशी आशिल्ली जे संजय सिंगान राज्यसभेत ॲटलिस्ट 3 फावटी तरी काडलेलो विशय की गोंयच्यो मायनी तुमी केन्ना सुरू करता. आनी हेंचे कडेन 40 खासदार आसा अशें ते क्लेम करतात. इतली संख्येन खासदार आसतना सुद्दां तेंच्यांनी अजून पर्यंत एकय दीस गोंयच्यो मायनी सुरू करच्यो म्हणून राज्यसभेत किंवा लोकसभेत विशय मांडूंक ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. वास्कोच्या दाजी सरकाराची मोठ्या दबाज्यान बीजेपीत परत एंट्री जाली खरी, मात वास्को बीजेपीच्या कार्लूस कॅम्पांत कोफू जावं सुरूच. आमदार कार्लूस सरकाराची कथीत कांड वयर काडून पक्षात शिटकावणी दिवन मेखळो. बीजेपीचो मंडळ अध्यक्ष म्हणटा कोणा खातीर पक्षाचें काम अडना. तो पक्षाचो हार्डकोर वावुरपी, पक्ष उमेदवार दितलो ताका जिखोवंक वावुरतलो. Lance Campster is taken in by the party. Today, my party is exposed. They have inducted somebody who has got a bad name, somebody who has got a bad record. दाजी सरकार हें आजचो आपलो सपोर्ट आमकां दिवपा लागून बीजेपीक दिवपा लागून तो अनकंडिशनली भितर सरलेलो आसा. I have said last few days, I'll take half, and the time has come for decisions. दीपकांतले 10 जाण सुद्दां समज गेले जाल्यार पार्टीक फरक पडना. पूण पार्टी समज कोण ना न्हू ते पार्टीचें कार्य चालूच आसतलें. पळय आयज आमच्या वास्कोच्या आमदार बाब कालूस आल्मेदान 10 वर्सां नांव कमयलेलें आसा. 10 years तो केन्नाच वास्कोन हिस्ट्री जाल्ली हिस्ट्री केल्ली 2 फावटी MLA म्हणून इलेक्ट जाल्लो आसा आनी तेजेर काळो डाग ना. Hardcore supporter. Deepak Pradesh municipal election. I have not backstabbed Deepak, and I hope he will not backstab me. काल आमच्या आमदारान एक स्टेटमेंट केलें की दीपक नाईक आपलो फ्रेंड म्हणून ही इज नॉट माय हार्डकोर सपोर्टर. पूण एक्चुअली सांगचें म्हटल्यार कार्लूस आल्मेदा म्हाजो आतांचो फ्रेंड न्हू, खूब वर्सांसून फ्रेंड म्हाजो तो, आनी तेच्या फाटल्यान हांव सदांच आसा, 100% तेचे कडेन आसा. आनी हार्डकोर सपोर्टर म्हणटा पळय तो भारतीय जनता पार्टीचो. I am a BJP MLA and I'll stay faithful to the party as long as the party is backstabbing me again and again. अजून पासून पार्टीन कॅन्डिडेचर म्हणून हें उरना. आयज सगळें हायप चल्लेलें आसा, नेवाक धाडप आनी टिकेट डिक्लेअर केली म्हणून तशें कांयच जावंक ना. हांव सांगूंक सोदता परत सगळ्या वास्कोकारांक.
गोंयाक 2007 लागिल्लें गिराण टीएमसी सोडयतले म्हूण टीएमसीचो फुडारी आदोगाद यतीश नायक सांगता. प्रशासन घसरलां, सरकारान ब्लू प्रिंट दिवचें म्हूण टीएमसी मागता. बीजेपीक हरोवपाची तांक बाळगुपी एकूच पार्टी खंय टीएमसी. मुखेल विरोधी पक्ष बीजेपीक आव्हान दिवपाचें धाडस दाखयना म्हूण टीएमसीचो आरोप. पळयात, टीएमसी गोंयांत येवन लोकांच्या काळजांनी जागो करपाक लागले. गोंयच्या लोकांक एक क्रेडिबल ऑप्शन जाय. आता भाजपाची जी राजवट आसा, जाका सावंतवाडी सरकार म्हणटा, ही सावंतवाडी हाडली कोणे हे खबर आसा सगळ्यांक. पूण ही सावंतवाडी सरकार आसा पळय, ही सावंतवाडी सरकारान गोंयचें कशें भंजन केलां हें तुमी जर पळयत फाटल्या 5 वर्सांचो कार्यकाळ आनी ताज्या पयलीं 2012तल्यान कार्यकाळ आनी ताज्या पयलीं ज्या मनशाक मुख्यमंत्री जावपाची सपना पडटा ताजो कार्यकाळ, हे जर 15 वर्सां पळयत जाल्यार गोंय कशें घसरलां हें दिसून येता. येता ते विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींक वेंचणूक प्रक्रिया आचारसंहितेचें प्रशिक्षण दिवंक म्हूण मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान आल्तीनार बसका दवरिल्ली. पक्षांनी नेमिल्ल्या नोडल ऑफिसरांचें खंय वेंचणूक प्रक्रिया, वेंचणुकेचे नेम आनी संबंधीत गजालींचेर प्रशिक्षण जातलें. Next week the election commission we cannot ask for that because it's an election commission. Next week there I think CCI team is also visiting, but the poll process has begun. And next week probably they're going to have a training for the political parties in regards to expenditure and the model code of conduct also. The political party training दितले म्हणून सांगला. And next week they're going to have a probably joint meeting with all the district collectors, the ROs, along with the political parties also. EVMचे machine आयली last time. जे सगळे process complete झाला. Are you happy with it? Yes, yes, very much happy. And we have, in fact, we have jointly said that South Goa District Collector's Office, entire office has done a very good job. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपाचेर. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.